देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटींतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो पणट्यो घेवन रावात. लूक 12:12 वोळ 30 आनी 5. कोणें तर कोर्टांत आमचे आड केस मांडली जाल्यार आमकां लागशिल्ल्या पुलीस स्टेशनांतल्यान सामन्स वो कोर्टाच्या आपोवण्याचो हुकूम घेवन पुलीस येतात. मागीर चुकोय नासतना आयिल्लो हुकूम पाळून नेमलेल्या दिसा आमी नितीलायेंत हाजीर जावंक जाय. आयचें शुभ वर्तमान जेजूच्या दुसऱ्या येण्याचो आनी निमाण्या दिसाचो आमकां उगडास करता. देवाचे निती मुखार उबी रावंक वो निमाण्या दिसा जेजूक मेळूंक आमी जागृत चाकरां कशीं तयार आसूंक फावो अशी शिकवण आयची नियाळ वोळ आमकां दिता. केन्ना आमकां देवा मुखार उबी रावंक आपोवणें येतलें तें आमी नकळो. तो एक गूठ आपणाक मेळूंक सोम्यांक आमी 3 तरेन तयार रावलेलीं जाय. पयले सुवातेर ताका जाय आमी आमचो वावर सोंपोवन तयार रावलेलीं. आमकां दिल्लें आपोवणें पाळून आमचो वावर आनी जबाबदारी आमी सोंपोवंक जाय. अर्दकूट इनकम्प्लीट वावर करून अर्दीं कामां आनी जबाबदाऱ्यो तशींच बाजूक उडयलोलें सोम्यांक नाका. दुसरे सुवातेर सोम्यांक आमी एकामेकाच्या मोगान आनी शांतीन जियेतेलीं मेळूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर देवाच्या एकवटांत आमी रावलेलीं सोम्यांक जाय. म्हणटच दिल्लें काम करून जागृतायेची न्हेसोण न्हेसून आनी देवा आनी पेल्या मोगान पेटलोल्या काळजाच्यो पणट्यो घेवन सोम्यांक मेळूंक तयार रावुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.